मायनिंगाचेर गोय सरकारान तयार केल्ले प्रतिज्ञापत्राक शुक्रारा मंत्रिमंडळाची मान्यताय घेवन ते सुप्रीम कोर्टान फायल करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बुधवारा विधानसभेत दिलें. खण कंपन्यांनी कायम कामगारांक काडचे न्हय म्हूण यत्न करपाचे उतरय मुख्यमंत्र्यान दिलें. केंद्र सरकारान सेस म्हूण एकठांय केल्ले सुमार 400 कोटी गोंयाक मेळचे म्हूण यत्न करतलो अशेंय पर्रीकारान सांगलें. एफिडेवीट ड्राफ्ट कंप्लीट जाला. आयज रातचे आमी बसून ते जमताले आयजचे आयज सोंपयतले, पण इन एनी कंडिशन फाल्यां भितर सोंपयतले. शुक्रारा कॅबिनेट मिटींग आपोवन दनपारच्या वेळार कॅबिनेटाचे एप्रुवल घेतले की तो ड्राफ्ट आमी सबमीट करतले. कॅबिनेटाचो एप्रुवल इतल्याच खातीर घेता आमी की सुप्रीम कोर्टाक सुद्दां आमकां दाखोवन दिवंक जाय की हे सगळे गव्हर्मेंटाचे म्हणणे आहा, हे फक्त मायन्स डिपार्टमेंटाचे म्हणणे न्हय. ज्यो मायनिंग सध्या जरी तेंचे लीज चालू ना, मायनिंग एक्टिविटी चालू ना, तेंच्यांनी खंयच्याच भुरग्यांक काडून उडोवचें न्ही. द एम्प्लॉई अंडर मायनिंग गोज अंडर सेंट्रल लेबर कमिशनर, वास्को ऑफिसांचे, आनी त्यामुळे त्या सेसांच्यानूय पयशे मेळचे हाचे खातीर प्रयत्न आमचो आसतलो. पण हांव एक गजाल सांगता की वील कम आउट विथ फ्लायींग कलर्स. तांचो जे काँग्रेसीचो मेंबर प्रुडंटाचे डिबेट करता आसतना म्हणटा की हे स्टेट गव्हर्मेंटाक तांणी 1500 कोटी रुपयांक ह्या सरकारान मनोहर पर्रीकारान एक बॅन हाडलो आनी तातूंतल्यान केल्ले आसा. म्हणटा इम्पोर्ट ड्युटी सादारण 4,500 कोटी, ताच्या नंतर जे टॅक्सीस आसात ते सगळेच मेळून 8-9 कोटी ते जोडटाले. गोंयच्या सरकारान एक सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेनय अशें कितें मागचें. कायदेशीर खणी बेगोबेग चालू करच्यो म्हूण मागणी करून आझाद मैदानार आंदोलन करपी लोकांक बुधवारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार मेळ्ळे. सुप्रीम कोर्टान रोखडेच प्रतिज्ञापत्र फायल करतले अशें तांणी आंदोलन करप्यांक सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. चर्चिल मंत्री आसतना बोगस डिग्री लावन PWDन लोकांक भरल्यात. ह्यो डिग्री दिवपी मडगांवच्या आस्थापनाचेर घाल्ले धाडीन ही गजाल उक्ताडार आयल्या. असले कर्मचाऱ्यांक ख्यास्त जातली अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केल्या. PWDन 593 कोटीची फाटले सरकाराचे कामांची बिलां अजूनय येत आसात. मे मेरेन सगळी बिलां क्लियर जातली अशें उतर PWD मंत्री ढवळीकारान दिलां. निलेश काब्रालान कॉन्ट्रॅक्टरांचे बिलांचो प्रस्न काडिल्लो. खातें चलोवंक जमना जाल्यार राजिनामो दी म्हूण प्रतापसिंह राणेन सुदिनांक आव्हान दिलें. तुमचे इंजिनियर डावन द लायन तांकां एस्टिमेट करपाक कळना, तांकां MBA कशें मेंटेन करता, तांकां ट्रेनिंग दिया. पूण फाटल्या सरकारान पयशांनी घेतलेले पळय ते इंजिनियरांक एस्टिमेट करूंक कळना. How many completed works are not paid in Sattari taluka? Unless and until payment is done, no contractor will get it. But that is the mistake of the finance and PWD department at that time. Because it is the government that is speaking. Let me say whose mistake it is. Minister, if you can't reply and if you can't do anything, please resign. फाटल्या हेपाचो पळय मिनिस्टर आशिल्लो, आय एम गोईंग ऑन द रेकॉर्ड ऑफ द हावस, चर्चिल आलेमांव, ताणें जें धुमशेण घाला पळय PWDन, ते धुमशेण अजुनूय जाग्यार येवन ना. आतां म्हायती सांगता, इवन इंजिनियर घेतले पळय तो हाणेंच लोकांक धाडले ते डुप्लिकेट पळय आमी धरला पळय हांगा बोगस सर्टिफिकेट दिता. ही इज टू डायरेक्ट इन टू देम फॉर गेटींग सर्टिफिकेट्स. सर्टिफिकेट बोगस घेवन PWDन भितर इंजिनियर घुसलेले आहा. वी आर व्हेरीफायींग देम. टोटली 593 कोटी रुपया PWD. दुसरो रिप्लाय दिल्लो आसा, 593 कोटी PWD केल्या पोन्न्या बिलांक. आणि हे सगळे जर जाग्यार येतले जाल्यार आनी 3 म्हयने कमीत कमी जाय. जेन्ना मे म्हयनो येतलो तेन्ना हे सगळं पेमेंट जातलो. भाजपा सरकाराच्या कामाचेर खुद्द काँग्रेस सुद्धा खोशी आसा. पुराय देशान काँग्रेस विरोधी वातावरण आशिल्ल्यान काँग्रेसीचो खंयचोच फुडारी काँग्रेसीक वाचोवंक शकचो ना अशें भाजपाचो राष्ट्रीय फुडारी व्यंकय्या नायडून उलोवन दाखयला. मायनिंग बंदीचो गोंयच्या लाखांनी लोकांचेर परिणाम जाल्ल्यान हो प्रस्न जाता तितले बेगीन सुटूंक जाय अशेंय नायडून म्हणला. मनोहर पर्रीकार आनी श्रीपाद नायका मदीं कसलोच वाद ना अशीय जाप नायडून मिडियाच्या एका प्रस्नाचेर दिली. Not only economy of the state or its revenue, but also about the welfare of the people who are working in that sector. That also has to be taken care. You can't continue only on doles. Doles is an arrangement to take care of the people as an immediate measure. But in the long term, you have to find a solution and then tackle the issue. Both the center and state government must come together and then try to resolve this issue at the earliest.
No, he is voted to work as the chief minister. He is a national leader already. But the question is, this matter has to be discussed by the party. It's yet to be discussed. There is no tussle. You have seen earlier also, people have talked about it, wrote about it, and then he was there. He will be there also, don't worry. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.